नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी घेतले ताब्यात। तांचे कडल्यान पॅराशूट आनी वस्तू केल्यात जप्त। मिरामार साळगांवकर कॉलेजी कुशीक आशिल्ल्या ओशनिक अपार्टमेंट बिल्डिंगेक उजो सुमार 2 ते 3 वरांचे कसरती उपरांत उजो नियंत्रणात। नाकेरी बेतूल गोदावांत जाल्ल्या स्फोटाची चौकशी सुरू सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। फॉरेन्सिक विभागानूय केली पळोवणी। हो मतदारसंघ हाचो तो मतदारसंघ ताचो हे पक्षाक लागना। आमकां 40 मतदारसंघ करपाक जाय गट सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक। काँग्रेसीचो बायल सक्षमीकरणाचो नारो मुळाव्या पावंड्या वयल्या वेंचणुकांनी 50% बायलांक दितली संद। विधानसभेंतूय बायलांक फुडें काडपाचो आसा विचार सांगता काँग्रेसीची राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा। केपेच्या भवानी ज्वेलरी दुकानांत चोरी। सुमार 2.5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्तू वेलो फाराव। चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरांत कैद। केपे पुलीस करतात चौकशी। आता खबरो विस्तारांत। पेडणे तालुक्यांतल्या केरी दर्यादेगेर परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी ताब्यात घेतले। तांकां ताब्यात घेवन तांचे कडल्यान सामानूय जप्त केला। हे प्रकरण पर्यटन खात्या कडेन सुपूर्द केल्या। पळयात पुराय बातमी। पेडणे तालुक्यातल्या केरी दर्यादेगेर परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रातल्या 8 जाणांक तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी ताब्यात घेतले। तांचे कडल्यान सामानय जप्त केला। तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विक्रम नाईक हांच्या नेतृत्वाखाला पुलीस पंगडान ही कारवाई केली। पर्यटन हंगामाचे सुरवेत पॅराग्लायडिंग करतना अपघात जावन 2 जाणांक आपलो जीव वगडोवचो पडिल्लो। ताका लागून केरी दर्यावेळेर बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगाचेर बंदी घातिल्ली। मात शेनवारा ह्या दर्यावेळेर परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी ताब्यात घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मिरामार साळगांवकर कॉलेजी कुशीक आशिल्ल्या ओशनिक अपार्टमेंट बिल्डिंगेक शेनवारा अचकीत उजो लागलो। एका फ्लॅटांत पत्रे बसोवपाक लागून वेल्डिंगेचें काम चलतालें। वेल्डिंग सुरू आसतना कीट पडून हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा। उजो पालोवपी दळान सुमार 2 ते 3 वरांचे कसरती उपरांत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। मिरामार साळगांवकर कॉलेजी कुशीक आशिल्ल्या ओशनिक अपार्टमेंट बिल्डिंगेक शेनवारा अचकीत उजो लागलो। एका फ्लॅटांत पत्रे बसोवपाक लागून वेल्डिंगेचें काम चलतालें। वेल्डिंग सुरू आसतना कीट पडून हो उजो लागलो। शेजारच्या फ्लॅटांत सुमार 15 ते 20 किल क्लोरीनय दवरिल्ले खंय। क्लोरिनानूय पेट घेतिल्ल्यान उजो आनीक वाडलो। आयज आमकां सारके 2 जावन 12 मिनटांनी कॉल आयल्या हांगा साळगांवकर लॉ कॉलेजा मिरामार तेजे ऑपोजीट ओशनिक अपार्टमेंट्स आसा तेका फ्लॅटाक उजो पेटला म्हणून इमिजिएटली म्हाजी पणजे फायर स्टेशन फर्स्ट टर्न आवट व्हेकल इमिजिएट टर्न आवट जाली आनी तेंच्यांनी पळयलो की हांगासर जो टेरास आसा तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर घातलेलो आसा पत्र्याचो। फ्लॅटाक पेटूंक ना, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर टेरासा आसा तेका उजो पेट्टालो। सो तेंच्यांनी पळयलें की तो उजो चड फास्ट स्प्रेड जाता आनी सायडीक सगळी रेसिडेन्शियल बिल्डिंग्स आसा, रेसिडेन्शियल लोक रावता। सो तेंचे सेफ्टी खातीर तेंच्यांनी आनीक आमची हेडक्वॉर्टर्साची गाडी मागयली। सो इमिजिएटली तेणी परत आमकांय फोन केलो। आमी हांगा पावले। आमी मागीर हांगासर आमची TTL टर्न टेबल लेडर कित्याक हांगासर तो वयर उजो इतलो आसलो ते कितें कॅमिकल स्टोर जर केला म्हणून कितें आयकपाक येतालें। आनी जशें आमी वयर गेले तेन्ना खरेंच आमकां फ्यूम्स येताले। क्लोरीन स्टोर केल्लो खंय सोडियम आयल्लो कसो फ्यूम्स ते येताले। मागीर आमी ब्रिदींग एपरेटस सेट घातलो आनी आमी आमच्या स्टाफांक भितर घातले। तेंच्यांनी तो कंट्रोल केलो आनी विथ द हेल्प ऑफ TTL टर्न टेबल लेडर ती सुद्दां आमी कनेक्ट केली। तेतूंतल्यान सुद्दां आमी उदक मारलें। तुमी सुद्दां तें रिकॉर्डिंग केलां। सो तेतून सुद्दां आमी फायर फायटींग केलें आसा। तो मातशें हळशीक हेजेर ते वयर कितें आसा ते तेजो प्रॉपर्टीचो ओनर हो आतां हो कसो कितें लागला उजो ही विल टेल यू। स्विमिंग पूल के लिए ना वो pH बैलेंस करने के लिए होता है सोडा ऐश वगैरह। तो आज कल संडे है तो 5-10 किलो जो नीचे रखा था उसको ऊपर हमने रख दिया था, लेकिन वो इशू नहीं था। हमारे नेबर को स्टॉकर है, उन्होंने अपने साइड में पतरा लगाने के लिए वेटिंग कर रहे हैं, तो हमको बिना बताए हुए कोई आकर के वेल्डिंग किया, उसका स्पार्क से ये पूरा लग गया।
लेकिन इतना केमिकल स्टोर करके रखा, इसके लिए परमिशन चाहिए ना। नहीं, केमिकल से कुछ का नहीं था। वो हमारा पूरा ऊपर हमने अपना सामान भी रखा था ना, कार्डबोर्ड ये सब जितना भी है, तो इसलिए उसकी वजह से हुआ। और ऊपर जो पूरा सामान है उसमें कार्डबोर्ड से ज़्यादा फैला है। लेकिन ऐसे जैसे स्मेल आ रहा था, और जैसे इसमें वही बोला ना कि नीचे हमारा जो स्विमिंग पूल में हम डालते हैं ना क्लोरीन वगैरह, तो वो कल संडे है तो नीचे हमारे पास जो रहता है तो उसको हमने टेम्परेरी रख दिया कि चलो अब सेफ्टी के लिए ऊपर रख देते हैं। कितने किलो कॉज था ऑफ फायर क्या है अभी? कुछ 15-20 किलो रहेगा। 15-20 किलो। हाँ, वो मतलब 3-3 किलो का पैक के करके रखते हैं। देखिए ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। नाकेरी बेतूल स्फोट प्रकरणाचेर खोलायेन चौकशी करप सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फाटल्या बेरेस्तारा नाकेरी बेतूलच्या गन पावडर सांठोवन दवरिल्ल्या गुदामांत राती कडेन स्फोट जाल्लो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच तळावो आमदार आल्टन डिकॉस्टान पळवणी करून चौकशी जावची म्हूण मागणी केल्ली। उपरांत फॉरेन्सीक विभागान ह्या सुवातेचेर वचून पळवणी केल्ली, मात स्फोट कसो जालो हाची म्हायती तांकां मेळूंक ना। ब्लास्ट जाला तेजी कितें अपडेट मेळ्ळ्या? सुरू आसा इन्क्वायरी। काल एक बेतूल नागपूर मतदारसंघात पडटा थंय एक इन्सिडेंट जालो, तो म्हणल्यार एक एक्सप्लोजन जालें आनी त्या एक्सप्लोजनाक खंय तरी आमचे गोंयांत खंय तरी एक वेगळी जाग दिल्ली आसा। जे एक्सप्लोजन जालें तें गन पावडराचे बंकर आसा अशें आयकूं येयला। 2 बंकर आसात आनी एक बंकराक अरावंड 15,000 टन गन पावडर आसा तेजो खंय तरी ब्लास्ट जालो आनी हेजें कारण पळोवपाक आयज फॉरेन्सीक टीम येयल्ली। ते 1-2 बंकरा भितर एक जे ब्लास्ट जाला तेजे फॉरेन्सीक टिमीन येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। तशेंच तेजे नंतर जे खंय तरी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी खातीर 144 कलम सेक्शन 144 लायिल्ले आसा आनी जी एरिया रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा। पूण आतां जेन्ना जो एक्सप्लोजन जालें तेन्ना खंय तरी जे 2 बंकर आसात गन पावडराचे तेंकां कोणें अलाव केलें। जेन्ना ही गोश्ट पंचायतीची बेतूल नागेरी पंचायत तेणी सांगलें आमी हेका परमिशन दिवना। जेन्ना जी वेर्ना बेस्ड कंपनी आसा जेणी तेंची जो गन पावडराचो एक्सप्लोजन जालो तेणी सांगलें की तांकां पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजीव सेफ्टी ऑर्गनायझेशनान परमिशन दिल्लें आनी ही गोश्ट खंय तरी काल तेजे नंतर येवन रातची जाली। लोकल MLA पंचायत येवन हेजेर खुबशी हेजेर गोश्टी जाली जे खंय तरी लोकांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटीचो इशू निर्माण जाल्लो आसा। पूण आतां सद्याक फॉरेन्सीक टिमीन सकाळीं इन्स्पेक्शन आनी जो पर्यंत हेजें सोंपना तो पर्यंत आयज जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेणी 144 सेक्शन लायिल्ले आसा ती रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा। 2027चे विधानसभा वेंचणुकेंत आमकां 27 आमदार वेंचून हाडपाक जाय। तशें म्हजो पक्ष 40 मतदारसंघांत घटमूट करप हें म्हजें कर्तव्य। ताका लागून हो मतदारसंघ हाचो तो मतदारसंघ ताचो हें पक्षाक लागना। पक्षाक 40 मतदारसंघ गट करपाक जाय म्हूण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो। फुडले वेंचणुकेंत मांद्र्या भाजपाचो उमेदवार दवरतले काय कितें ह्या प्रश्नाचेर दामून जाप दिली। मुखारल्या विधानसभा वेंचणुकीत मांद्र्यात कमळ फुलयतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयल्ले। हाचेर उपरांत मोगोच्या सुदीन ढवळीकरान मवाळ भुमिका घेतिल्ली जाल्यार मोगोचे पेडणेचे वांगडी राघोबा गावडे आनी सुदीप कोरगांवकार हांणी नाराजी उक्तायल्ली। हे फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारल्यार ते सांगतात म्हजो पक्ष 40 मतदारसंघात घटमूट करप हें म्हाजें कर्तव्य। ताका लागून हो मतदारसंघ हाचो तो मतदारसंघ ताचो हे पक्षाक लागना म्हणून दामू उलयलो। आयकात ताचें म्हणणें। स्पेक्युलेशन खूब जाता कॅबिनेट रिशफल एज अ प्रेसिडेंट हाव डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? हांव तांची स्पेक्युलेशन कितें जाता तांची काय हांव हें करपाक शकना, तोंड धरपाक शकना। पण कितें आसा काही प्रिंट मिडियांनी किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियान अशे बातमी येता जे थोड्यांक खंय दिसता ना दिसता, हय दिसता ना दिसता अशें। पार्टीची म्हण एक वेवस्था आसा आनी पार्टीचे एक प्रोटोकॉल आसा। सो ताजो डेकोरम सांबाळून ताजें सिस्टमॅटिकली पळय आसा न्ही ताजें उत्तर जें आसा तें मेळणारें कारण मेळटलें। उगीच चालले उत्तर कित्याक कितें दिलें आसता पूण एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आसा अशें कितें आसा जनरल न्हू? पार्टीचें काम हें निरंतर चलत आसा
आनी सरकाराची आमच्या सरकाराचो दायरो. पण पार्टीन कितें सांगपाक जाय, पार्टीन कितें सजेशन दिवपाक जाय, रिक्वेस्ट हें करपाक जाय, पक्ष घट जावपाक ती मांडणी सरकार आनी केंद्रीय नेत्यांक वेळोवेळी मांडली गेली ओके वता. मांद्रेचो विशय पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी विशय मांद्रेचेर खूब चर्चा जाता. काल ज्या भाशेन आमदारूय ते उलयले की हेजेर सो हाव डू म्हज्या पक्षाचें काम करता. म्हजें एकमेव धोरण आसा. म्हजो पक्ष 27 जिखपाक जाय. प्रत्येक मतदारसंघ मजबूत करप हें म्हजें कर्तव्य. म्हणजे त्या हो मतदारसंघ आगेलो, तो मतदारसंघ आगेलो हो पार्टीक लागना. भारतीय जनता पार्टीक 40 मतदारसंघ हे मजबूत करपाक जाय, संघटीत करपाक जाय. बाकीचें कितें आसा येणारा काळ पळयतलो. सर MGP ती अलायन्स पार्टनर न्ही, MGP तुमची अलायन्स पार्टनर आहे न्ही. सरकारान पार्टनर आसात न्ही, पण म्हाका म्हाज्या पार्टीचें काम करपाक कोणें हाडयला? म्हाज्या पार्टीचें काम करपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. डिसेंबरान जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीची 50% बायलां सक्षम आसात. मुखाल्ल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेन 40% बायलांक संद दितली अशें काँग्रेसीची राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबान सांगले. 50%, we have 40 assemblies and we are getting ready on all the 40 seats. I don't know party कौन सा हमें 50 seat देगा, but definitely we are getting ready on all the 40 assembly seat with 40 women leaders who can contest, who can win, and we are getting ready them. We have a meeting immediately after this, a state executive meeting. We are going to ask who want to contest. If the leader who are sitting here, and we are start going around Goa also, whoever the women come to us and they want to contest, definitely we'll propose their names. Against we have a reservation, sir. We have already a reservation, and we have a 33% women reservation. Definitely we'll try for at least 50%. अभी कल उनका ओथ हुआ है. अभी वो पहला मीटिंग ले रही है इस कमरे में. आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, लेट हर गो आउट, let her visit all the 40 blocks, 40 assembly, let her meet the women leaders who want to come forward, join our organization, want to contest election. Definitely will come with a clear picture to you, with a name and number also. केप्या भवानी ज्वेलरी दुकानात शेनवारा दनपारां चोरी जाली. 3 बायलांनी मेळून सुमार 2,52,000 रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्ती फारावन व्हेल्ल्याचो दुबाव आसा. भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार CCTV कॅमेरान कैद जाला. हे विशीं केपे पुलिशेन कागाळ केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. एक लड़की थी, वो बोल रहा था अंगूठी दिखाओ. वो अंगूठी दिखा रहा था, इसलिए मैं ये बात निकाला था. बाद में वो देख रहा था. बाद में तुरंत वो 3 औरत घुसी. वो लोग दिख रहा था, बोलता है चेन चाहिए, बच्चे का चेन बड़ा वाला निकालो. मैं निकाला, बाद में ये ऊपर ही था, इसलिए मैं इसको इधर ही रख के वो निकालने चला गया. बाद में मैं उधर झुक गया था, तभी ये इधर से और इधर से एक अंगूठी ले लिया. बाद में ऐसा 8 ट्रे रहता है, उसमें से ये बड़ा वाला था. इधर का एक नेकलेस था लॉन्ग, वो भी लेके चला गया. मैं इधर देख रहा था तो ये नहीं है, और ये चेन में क्या है. और ये अभी लेके गए आपने, उसके बाद उसके पीछे गई थी क्या? नहीं, मेरा बाबू देख रहा था. मैं ऐसा देख रहा था कम है क्या नहीं. वो बोल रहा था जे ऐसा करके डबल करके कर दिया, और आंटी एक ऐसा निकाल के लिया. बाद में मैं हमारा कारीगर को बोला थोड़ा पकड़ो जल्दी पकड़ो, वो इधर से चेन गायब है. बाद में मैं कैमरा में चेक कर रहा हूँ तो अंगूठी भी गायब, इधर नेकलेस भी गायब और चेन तो गायब है. अभी जब भी वो निकल के गए वो लेके, तभी वो उनके पीछे गया था. हमारा 2 स्टाफ गया. बाद में वो किधर गए? ये साइड से गया, इधर से गया. वो उधर से लड़की लोग गया ना, बाद में उसको मिला ही नहीं. बोलता है किधर चला गया मालूम नहीं. वो जो आई थी 3 औरत, वो हिंदी बोल रही थी या कोंकणी बोल रही थी? हिंदी. गोवा की नहीं है वो? आपके दुकान में इसके पहले आई थी वो? नहीं, मैं नहीं देखा. ये पहली बार था. और आपका वो बंद करने का टाइम था ना? बंद करने का टाइम था, तभी आई थी वो. अभी पुलिस को कॉल किया है? हाँ, किया. हमारा भैया ने किया. एप्रिलान शाळा सुरू करच्यो न्ही हे भुमिकेचेर पालक ठाम. नव्या अभ्यासक्रमा विशीं शिक्षकांकूच फावो तें ज्ञान आशिल्ल्यान ते विद्यार्थ्यांक कितें शिकयतले अशें पालकांचें म्हणणें. एके वटेन कांय शाळां मदीं मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा. सरकाराच्या हट्टाक लागून विद्यार्थ्यांचेर ताण वाडला. ताका लागून सरकारान हे विशीं परतून विचार करचो अशें आवाहन समाज वावुरपी सिसिल रॉड्रिगीज हांणी केलां. Parents of Goa who are very concerned about our children's future and school starting on the 1st of April. We have seen the Chief Minister openly saying, though the case is in court,
that schools are going to open on the 1st of April. It's all out in the newspaper and all parents are concerned and worried. To that, we have started digging into and finding out whether the teachers have done their objections, whether the principals have done their objections, and to our knowledge, I have got a representation right in front of me where the Teachers Association have given a detailed explanation about the suggestions and objections for not starting schools in April. Plus, the principals also, the Headmasters Association, yesterday submitted their letter about the objections and suggestions. Also, where they said that they too hardly had any time, as the gazette was put out on the 13th, to collectively get information from all the principals of the government aided as well as the government schools for their feedback. And to what I will pin down some points which also the principals have highlighted, and this is something that even our government and the education department should keep a track of, that they also have highlighted that the heat is going to be very terrible in the month of April, May, as per the IMDA circulation that has been out. Plus, the infrastructure is not sufficient. On top of that, the principals have also asked long time back for infrastructure funds from the government, because they know that they have to upscale their schools in terms of having more fans, having a better water supply, in the campus, also for upgradation of the ground facilities. For now, those funds of the infrastructure funds have still not gone to so many schools, and the principals are begging for those funds which have not been released. Thirdly, the teachers are appointed on contract basis from June to April, on contract basis. So the demand of the principals are permanent staff NOCs have to be released. This is a mandatory thing which is not being done by the government. गोय शांतीप्रिय राज्य, अतिथी देवो भव ही आमची परंपरा. ताका लागून गोंयांत कामा खातीर येवपी बिहारच्या लोकांनी गोंयच्या संस्कृतायेचे आनी सर्व धर्म समभाव विचारांक पाळो दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान बिहारच्या लोकांक केलें. इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या बिहार दिवस कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. जैसे कि गोवा के लोग शांति प्रिय हैं, गोवा के लोग एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं, गोवा के लोग सर्वधर्म समभाव है, गोवा के लोग अतिथि देवो भव है. जो यहाँ पे आते हैं उनको अपना कर रखते हैं. इसीलिए तो गोवा के कुछ लोगों ने बिहारी बहू भी लाए हैं. मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के दामाद भी गोवावासी हो गए होंगे. जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपका तो एक नहीं दो जनरेशन अभी यहाँ हो गए हैं, तो डेफिनेटली रोटी बेटी तो रिश्ते तो होने लगे हैं. दैट इज ट्रू, और ये तो अच्छी बात भी है. मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अपन सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से मिलजुल गए हैं. मेरी विनती आप लोगों से इतनी ही है, क्योंकि जो लोग हम तो कभी कभी बोलते वक्त माइग्रेंट लेबर बोलते हैं, मैं तो माइग्रेंट लेबर माइग्रेंट बोलूंगा. जो डिफरेंट काम के लिए यहाँ पे आते हैं, कोई लेबर काम के लिए आता है, कोई स्किल्ड काम के लिए आता है, और किसी काम के लिए आते हैं. गोवा की संस्कृति फॉलो करो, मेरा बस इतना ही कहना है. कोई किसी का जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई किसी का खून हुआ, किसी का मर्डर हुआ, किसी की डकैती हुई, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो बिहारी है बोला तो. ओके, इसीलिए मेरा कहना है, कहाँ पे भी रहते हैं आप लोगों से वो हमेशा के लिए मिलते जुलते रहेंगे, आप हमेशा के लिए इस तरह के फंक्शन में इकट्ठा आते हैं, तो गोवा की संस्कृति, गोवा का धरोहर, गोवा की संस्कृति फॉलो करें. और जिस जैसे हम सब गोवा में सर्वधर्म समभाव फॉलो करते हैं, वही फॉलो करें, ये मेरा कहना है. कर्नाटकान कंडक्टराक केल्ल्या मारबोळे प्रकरणाचो निशेध म्हणून 100 वरां खातीर कर्नाटक बंद दवरिल्ल्यान गोंयच्यान हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबाच्यो सुमार 16 बसी बंद दवरल्यात. ताका लागून महामंडळाक सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले. प्रवाशांच्या सुरक्षेचो विचार करून बस सेवा बंद दवरिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. 21 फेब्रुवारीक कर्नाटक रस्तो येरादारी महामंडळाच्या बस कंडक्टराक मराठीत उलोवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी बरोच मार खाल्लो. ताका लागून कन्नड आनी मराठी भाशिकां मदीं तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. हाचोच परिणाम म्हणून शेनवार 22 मार्चाक सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेनचो 12 वरांची कर्नाटक बंदची घोषणा कन्नड चालावली वतल पक्षाचे संस्थापक आनी आदले आमदार वतल नागराज हांणी केली. ह्याच फाटभुंयेर गोंयच्यान कर्नाटकच्या
हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबा बस सेवेच्यो सुमार 16 बसी बंद दवरिल्ल्यान कदंबाक 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराचें म्हणणें. लुकसाण जरी जाता असलें तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेचो विचार करून हो निर्णय घेतिल्ल्याचो तुयेकार सांगता. आज कर्नाटका सरकारान तेजो स्ट्रायक आहा बसींचो आज सकाळी 6 ते सांजे 6 पर्यंत. त्या खातीर काल आमी डिसिजन घेतलें की आमच्यो ज्यो बेळगांव बसी वयता जावं आमच्यो हुबळी वयता अश्यो 16 बसी आमी आज कॅन्सल केल्या. आमी धाडूना. फक्त कारवार ते सेफ आहा म्हणून आमी कारवार आमच्यो चलता. कारवार आमी बसी धाडल्या. त्याच प्रमाणे आमच्यो बेंगलोर आनी गुलबर्ग ह्यो आमच्यो सांजच्यो बसी वयता 5:30 त्यो आमी सोडटले कित्याक 6 पर्यंत तेंचो स्ट्रायक आहा. सो आमी बेळगांव हुबळी ह्यो ते सायडीच्यो बसी थंय मातशे कडक स्ट्रायक आहा तेंचो म्हणून थंय आमी त्यो थंयच्या आरटीओ कडेन आमी कन्फर्म करून थंयच्यो आमी त्यो बसी बंद दवरल्या. तरी आसतना थोडे म्हणटाले की तुमी दवरला तशें कांय प्रॉब्लेम ना पूण जर बस सुरू केली फातर मारले कितें जालें जाल्यार पॅसेंजराक त्रास जावपाक येना गाडयेची तोडफोड जावपाक येना म्हणून आमी ती बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. आनी त्या खातीर आमकां जवळ जवळ एक 2 लाख रुपया आमकां लुकसाण जाता पूण सेफ्टी खातीर आमी बंद दवरली. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. उत्तर गोंय प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जिल्लो सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी खेचराचे अनवळखी मालका आड म्हापशा पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या. शुक्रारा म्हापशा गिरी महामार्गार एका वेगान येवपी गाडयेचे धपक्यान रस्त्यार चलपी खेचर हाका गंभीर दुखापत जाल्ली. उपरांत ताका आयज मरणूय आयलें. शुक्रारा म्हापशागिरी महामार्गार एका वेगान येवपी गाडयेन रस्त्यार चलपी खेचराक धपको दिल्लो. हे धपक्यात ते खेचर सामके गंभीर जखमी जाल्ले. ताचेर सद्याक शिवोले एका जनावरांच्या क्लिनिकात उपचार चालू आसात. हे घडणुके उपरांत शुक्रारा सांजे उसरां उत्तर गोंय प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जिल्लो सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी खेचराचे मालकाड म्हापशे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स ऍक्ट खाला या अनवळखी मनशा आड कागाळ केल्या. सो वॉट हॅज हॅपन टुडे इज आमकां कॉल आयलो की तो म्यूल आसा म्हणजे ते घोडे आनी गाडवाचो क्रॉस ब्रीड आसता. ओके खच्चर म्हणटात ताका. सो त्या म्युलाचो एक्सिडेंट जाला म्हणून. सो इमिडिएटली आमची एनिमल हजबंड्री डॉक्टर थंय पावली वेटनरी ऑफिसर आनी ऑन सायट ताजे ट्रिटमेंट बी करून सद्या ताका अतुल सरिना कडेन वेगान धाडिल्लो आसा. ओके थंय ताजो ट्रिटमेंट चलता आनी आमी ओनराचेर फॉर नेग्लिजन्स केस घातल्या. ओके वी आर हियर एट द म्हापसा पुलीस स्टेशन एंड वी हॅव रजिस्टर्ड अ केस अगेन्स्ट द ओनर फॉर निग्लेक्ट एंड PIन आमकां अश्युरन्स दिला की ते FIR घालतले आनी फुडें जे कितें प्रोसिडींग्स आसा केसीचे ते ताजेर काम करतले म्हणून. Right now we have given to file a complaint against PC Act Rule 3 and BNS Bharat Nyaya Sanhita 325 because for maiming and killing. So normally this horses are not from here. They are brought from the migrants. The outer state. Yeah, the outer states. So that's the reason. Now we'll give you another information once the FIR is filed. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. बांबोळचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम लिजार दिवपाक काँग्रेसीन खर विरोध केलो. गोंयच्या भुरग्यांक खेळा मळार वाव मेळचो, खेळांत ते फुडें येवचे हे नदरेन हो स्टेडियम बांदिल्लो. आतां जर भुरग्यांक हो स्टेडियम जाय जालो जाल्यार तांणी तो ते प्रायव्हेट कंपनी कडल्यान घेवचो पडटलो. ताका लागून खंयचे तरी कंपनीक तो लिजार दिवप योग्य न्हू अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. येता त्या विधानसभा अधिवेशनांत हो विशय काडटले अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. आमी पळयलां की कशा पद्दतीन हे गोंयचे सरकार एमेंडमेंटां हाडटा आनी गोंयचे जागे जमनी भाटां बेसां सगळीं विकून उडयली. पूण जे आज इन्फ्रास्ट्रक्चर जे गोंयच्या युवकांक लागून बांदिल्ले ते सुद्दां आतां विकपाक काडल्या. आज हो स्टेडियम विकला, फाल्यां बाकीचे सगळे स्टेडियम काडून विकतले, फाल्यां एसेंब्ली काडून भाड्याक दितले. आमी पयले फाटल्या दिसांनी डॉनापावलची जेटी जे वर्ल्ड वायड फेमस आसा, वर्ल्डाचो टुरिस्ट येता पळोवपाक डोना पावला कितें ती जेटी कितें ती सुद्दां काडून आनी फाटल्या दिसांनी
लग्नाक दिवपाचो हांचो प्रयत्न आशिल्लो. जेन्ना आमी आवाज उठयलो तेन्ना खंय तरी तें आतां कोल्ड स्टोरेजान गेलां. सो हे सरकार फक्त विकपा उठला, भिकेक लागला. अरे तुमकां आतां तो मुख्यमंत्री सांगता हाच्या वयल्यान रेव्हेन्यू जनरेट जातलो, हेच मेळ्ळें तुमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक? हो स्टेडियम बांदिल्लो स्पोर्ट्स डेव्हलप जावपा लागून. तेन्ना तुमी विचार केलो ना की बाबा हाका कॉस्ट येतलो? म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान हें पावल उचललां, हें वी कंडेम दीस एक्ट आनी दीस गव्हर्मेंट शूड टेक इट बॅक. आमचो डिमांड आसा की जे कॅबिनेट अप्रुवल दिलां ते ह्या सरकारान फाटल्यान घेवपाक जाय. हालीं तेंपार वर्तवणुकीक लागून गोंय पुलिसांचें नांव कितलेशेच घडणुकांनी बदनाम जालां, पूण सगळेच पुलीस वायट आसनात. पळोवया एका पुलीस कॉन्स्टेबलाची प्रामाणीकपणां दाखोवपी खासा रिपोर्ट. हालीं तेंपार वर्तवणुकीक लागून गोंय पुलिसांचें नांव कितलेशेच घडणुकांनी बदनाम जालां. पुलीस अशे, पुलीस तशे अशें आमकां जायते फावट आयकुपाक मेळटा. मात सगळेच पुलीस वायट आसतात अशें ना हें सिद्ध करपी एक घडणूक शुक्रारा घडली. मडगांव पुलीस स्टेशनावेलो कॉन्स्टेबल सोनू फाले शुक्रारा सकाळी कामार येतालो. कामार येतना ताका कुठ्ठाळे पुलार रस्त्यार पडिल्ली एक बॅग दिसली. ताणें ती उगडून पळयली जाल्यार तातूंत भांगराच्यो वस्ती आशिल्ल्यो. सोनून भांगरान भरिल्ली ती बॅग हाडली आनी मडगांवचे PI तुळशीदास नायक हाचे कडेन सुपूर्द केली. उपरांत चौकशेंत त्यो वस्तू 5 लाखाच्यो आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पोलिसांनी हे विशीं आपली यंत्रणा कामाक लायली आनी ती बॅग कोणाची असो सोद घेवपाक सुरवात केली. पळयत जाल्यार ती भांगरान भरिल्ली बॅग म्हापशेच्या एका बायलेची म्हणून कळटनाच तिका ते विशींची म्हायती दिवन बॅग व्हरपा खातीर सांगलें. तर अशे तरेन पुलीस कॉन्स्टेबल सोनू फालेन आपल्या प्रामाणीकपणान वट्ट 5 लाखाचे भांगर परत संबंदीत बायले मेरेन पावयले. ड्युटी घेता म्हाका मेळ्ळे ते दिले पीए फुडले प्रोसेस आहा तो करतलो आनी ते कोणाक दितो. त्या बॅगान 3 चेनी, 2 ब्रेसलेट, 1 मुदी, 2 काकणां आनी कॅश. ना हांवें कितें आहा ते आमच्या ग्रुपाक घातले. बॅग मेळ्ळी म्हणटा ते. बॅग मेळून घातली ते जालें जॉइन जालें आनी ते हाडले आनी पट्टी हे काडली. सगळेच पुलीस वायट नात. गोंयच्या पुलीस खात्यात सोनू सारकिले प्रामाणीक आनी कर्तव्यदक्ष पोलिसूय आसात हे हातून सिद्ध जाला. सोनूचे प्रामाणीकपणाक खऱ्यांनीच सलाम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.